शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारखे वेगवेगळे मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली काय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात। 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागान पळयात 2002 ते 2006 मेरेनची भारताची वाटचाल। 27 फेब्रुवारी 2002 दिसा गुजरातातल्या गोध्रा जंक्शना लागसार साबरमती एक्सप्रेस गाडयेचो S6 हो डबो 58 प्रवाशांसयत उज्यात जळून खाक जालो। राम मंदिर बांदपा खातीर जाल्ल्या महायज्ञाक हाजेरी लावन परत वयतल्या कार्यकर्त्यांक हातूंत मरण आयिल्ल्यान गुजरातात धार्मीक दंगली सुरू जाल्यो। गोध्रा जळीत कांडा उपरांत 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च हे काळात अहमदाबादा सयत गुजरातातल्या 16 जिल्ल्यांनी व्हड हत्याकांडां जाली। तातूंत हजारांनी परस चड मुसलमानांनी आपलो जीव वगडायलो। 18 जुलै 2002 दिसा भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे समर्थन मेळिल्ले मिसायल मॅन डॉक्टर अब्दुल कलाम हे भारताचे 12वे राष्ट्रपती जाले। ते भारताचे पयले वैज्ञानिक राष्ट्रपती आणि मुसलमान समाजातले 3रे राष्ट्रपती थारले। परकी गुंतवणूकदारांक भारतांत गुंतवणूक करपाक परवानगी दिवपाचो निर्णय तेन्नाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी 10 एप्रिल 2002 दिसा घेतलो। देखून विदेशी कंपन्यांनी विमान येरादारी, पेट्रोलियम, दूरसंचार आणि हेर खाजगी क्षेत्रांत व्हड प्रमाणात गुंतवणूक केली। थोडो भुयारात आणि थोडो जमनीचेर असो भारतातलो पयलो मेट्रो रेल्वे प्रकल्प दिल्लीत 24 डिसेंबर 2002 दिसा सुरू जालो। ह्या प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर जपानातल्या मित्सुबिशी आणि कोरियाच्या रोटेम कंपनीचो सहकार घेतलो। 22 मार्च 2002 दिसा भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान परदेशांत पयले जैत मेळयले। दक्षिण आफ्रिकेतल्या भोवडेर आशिल्ल्या बायलां पंगडान आफ्रिकन बायलांच्या क्रिकेट पंगडाक 10 विकेटींनी हरयले। 25 ऑगस्ट 2003 दिसा दहशतवाद्यांनी एकाच दिसा कार बॉम्ब वापरून मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया आणि जावेरी बाजारात 2 बॉम्बस्फोट केले। या स्फोटात 52 जणांक मरण आयले आणि 150 जण जखमी झाले। या स्फोटात सिमी आणि लष्कर ए तोयबा हांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायलो। अमेरिकेच्या अंतरिक्ष यानांतल्यान प्रवास करपी पहिली भारतीय वंशाची बायल कल्पना चावला नासाच्या कोलंबिया अंतरिक्ष यानांतल्यान परत येता आसतना हे यान 1 फेब्रुवारी 2003 दिसा जळून खाक जाले। पुराय संवसाराक धक्को दिवपी हे घडणुकेन कल्पना सयत सगळ्या अंतरिक्ष यात्रांक मरण आयले। ऑगस्ट 2003 सावन भारतात सवाय प्रवासी विमान सेवा सुरू जाली। खाजगी विमान येरादारी क्षेत्रात वाढिल्ल्या सर्तीक लागून एअर डेक्कन कंपनीन पयलेच फावट आपले तिकीट दर 30% उणे केले आणि ते उपरांत सगळ्या विमान कंपन्यांनी आपले दर उणे करपाक सुरवात केली। पेप्सी आणि कोका-कोला कंपनींच्या शीतपेयांत परवानगी परस कितल्याशाच पटींनी चड कीटकनाशकांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो अहवाल CFSन 5 ऑगस्ट 2003 दिसा दिलो आणि पुराय भारतांत बोवाळ पडलो। मात बहुराष्ट्रीय कंपनींच्या दबावाक लागून भारतान हे शीतपेयांच्या विक्रेचेर बंदी घालूंक ना। भारताच्या अंजू बॉबी जॉर्जान 2003 वर्सा पॅरिसात जाल्ल्या संवसारीक लांब उडी सर्तीत कांस्य पदक मेळयलें। संवसारीक सर्तीत पदक जिखपी ती पहिली भारतीय खेळगडी थारली। 28 ऑगस्ट 2003 दिसा महाराष्ट्रातल्या नाशिक कुंभमेळ्यात जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 39 जणांक मरण आयले। मिरवणुके खातीर भायर सरिल्ल्या कांय साधूंनी भाविकांच्या दिकेन पयशे उडोवपाक सुरवात केल्ल्यान ही चेंगराचेंगरी जाली। 22 मे 2004 दिसा 14व्या लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंग हांणी UPAचो प्रधानमंत्री म्हूण सुत्रां स्वीकारली। अर्थतज्ञ आशिल्ल्या मनमोहन सिंगान आर्थीक सुदारणांच्यो जायत्यो कार्यावळी राबयल्यो। भारतांतल्या सगळ्यात मागास अशा 150 जिल्ल्यांनी कामाच्या बदलाक धान्य ही येवजण 14 नोव्हेंबर 2004 दिसा सुरू केली। दर एका सक्षम मनशाक उण्यात उणे 100 दीस रोजगार आणि 25% पगार अन्नधान्याच्या रुपात दिवपाची ह्या येवजणे अंतर्गत थारायले। महाराष्ट्रात दर वर्सा कुपोषणाक लागून 1,20,000 परस चड भुरग्यांक मरण येता असो डॉक्टर अभय बंग समितीचो अहवाल डिसेंबर 2004 महाराष्ट्र विधानसभेत मांडलो। या अहवालाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयान कालबद्ध कार्यावळ आखून उपाय येवजण करपाचे आदेश सरकाराक दिले। 26 डिसेंबर 2004 दिसा हिंद महासागरांत जाल्ल्या भुंयकापाक लागून दक्षिण इंडोनेशियांत सुनामी आयली। भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटा सयत तमिळनाडू राज्य, श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशिया ह्या वाठारांनी 100 फूट उंचाये मेरेन ल्हारां मारपाक लागली। हातूंत सगळ्या देशांतल्या सुमार 2.25 लाख लोकांक मरण आयले। भारताचे 5,000 लोक मेले जाल्यार 12,000 लोक जखमी जाले।
शैक्षणिक कार्यावळींच्या राष्ट्रीय प्रसारणा खातीर भारतान एज्युसेट ह्या उपग्रहाचे 20 सप्टेंबर 2004 दिसा प्रक्षेपण केले. हे येवजणेच्या पहिल्या टप्प्यात भारतातल्या 10,000 गावांनी उपग्रहा वरवीं शिक्षणाची सुविधा दिवपाचो हेतू आशिल्लो. 16 जुलै 2004 दिसा तामिळनाडूच्या तंजावर लागसारच्या कुंभकोणम शाळेक भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यांत 93 माणकुल्या विद्यार्थ्यांचो लासून जीव गेलो. विक्री कर पद्दत सुदारपा खातीर 1 एप्रिल 2005 सावन भारतात व्हॅल्यू एडेड टॅक्स म्हळ्यार वॅट चालीक लायलो. सुरवेक 8 राज्यांनी ताका विरोध केलो, पूण एका वर्सा भितर सगळ्या राज्यांनी वॅट पद्दत मान्य केली. थेट घरगुती टीव्ही चॅनल दिवपा खातीर म्हणल्यार D2H सेवा दिवपी इनसॅट 4A उपग्रह 26 डिसेंबर 2005 दिसा अंतराळांत सोडून थीर करपाक भारताक येस आयले. हे मोहिमे खातीर 530 कोटी रुपया खर्च जाले. 25 जानेवारी 2005 दिसा महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यात मांढरदेवी यात्रे वेळार चेंगराचेंगरी जाली. या चेंगराचेंगरेत 300 जाणांचो जीव गेलो आणि शेकड्यांनी लोक जखमी जाले. मरण आयिल्ल्यां मदीं बायलांचो आंकडो चड आशिल्लो. 26 जुलै 2005 हो दीस मुंबयकारां खातीर एक वायट सपन आशिल्लें. एकाच दिसा 995 मिलीमीटर पावस पडून मुंबयत आयिल्ल्या हुंवारांत 1000 वयर लोकांक मरण आयलें. शेकड्यांनी लोक बेपत्ता जाले. 10,000 ट्रक, 995 बशी, 4,000 टॅक्सी आनी 37,000 रिक्षा बुडल्यो. शेकड्यांनी लोकांचो संसार उद्ध्वस्त जालो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांणी 16 डिसेंबर 2005 दिसा महत्वाकांक्षी अशी भारत निर्माण येवजण सुरू केली. हे येवजणेच्या पहिल्या टप्प्यात 8 लाख घरां बांदली. 1 कोटी हेक्टर वाठार शिपणावळी खाला हाडलो. 12,000 किलोमिटराचे पक्के रस्ते बांधले. 55,000 गावांक उदका पुरवण केली आणि 20,000 गावांनी वीज पावयली. लग्न जाल्ल्या बायलांक घरगुती हिंसाचारांतल्यान राखण दिवपा खातीर ऑगस्ट 2005 वर्सा घरगुती हिंसाचारांतल्यान प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टीक व्हायलन्स ॲक्ट हो कायदो संसदेन संमत केलो. लग्न जाल्ल्या बायलेच्या नांवान घर आसूं वा नासूं ह्या कायद्या प्रमाण घोवाच्या घरांत रावपाचो अधिकार बायलांक मेळ्ळो. 22 एप्रिल 2006 दिसा भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि मुखेल राजकारणी प्रमोद महाजन हांचो ताजोच भाव प्रवीण महाजन हाणें 3 फार मारून जीव घेतलो. धाकल्या भावानूच ही हत्या केल्ल्यान पुराय देशाक धक्को बसलो. 11 जुलै 2006 दिसा सांजे वेळार मुंबयच्या 7 लोकल ट्रेनींनी 7 बॉम्बस्फोट जाले. फकत 11 मिनटां भितर एका फाटल्यान एक जाल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटांत 210 जाणांक मरण आयले आणि सुमार 1000 जण जखमी जाले. अस्तंत बंगालात 1 डिसेंबर 2006 दिसा टाटा मोटर्साच्या नॅनो कार प्रकल्पा आड ममता बॅनर्जीच्या फुडारपणाखाला शेतकऱ्यांनी विरोध केलो. हो विरोध आसून लेगीत अस्तंत बंगालाच्या कम्युनिस्ट सरकारान नॅनो प्रकल्प सुरू करपाक परवानगी दिली. देखून 2008 वर्सा आंदोलन आनीक पेटले आणि टाटाक हो प्रकल्प अस्तंत बंगालांतल्यान गुजरातात व्हरचो पडलो. पूण हाका लागून कम्युनिस्ट सरकार कोसळून तृणमूल काँग्रेसीची ममता बॅनर्जी अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री जाली. 290 किलोमिटराचे अंतर सुपरसॉनिक वेगान गाठून अचूक नेम साधपी ब्राह्मोस हे क्षेपणास्त्र नोव्हेंबर 2006 सावन भारतीय सैन्य दळांत दाखल जाले. जहाजा वयल्यान, पाणबुडे वयल्यान, हवेंतल्यान आनी जमनी वयल्यान अशा वेगवेगळ्या सुवातींचेर अचूक नेम साधपाची तांक आसपी ह्या क्षेपणास्त्राच्यो सगळ्यो चाचण्यो यशस्वी जाल्यो. भारतात देशी आणि विदेशी उद्देजकांच्या प्रकल्पांक जमीन मेळवून दिवपा खातीर आणि व्हड उद्देजकांचे हित पळोवपी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हळ्यार SEZ ही येवजण 10 फेब्रुवारी दिसा चालीक लायली. पूण जायत्या राज्यांनी शेतकार आणि सामाजिक संघटनांचो खर विरोध जाल्ल्यान सरकाराक साबार SEZ रद्द करचे पडले. 29 ऑक्टोबर 2006 दिसा महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी गावात भैयालाल भोतमांगे या दलित घराब्यातल्या 4 जाणांची गावातल्या उच्चवर्णीय लोकांनी हत्या केली. हे घडणुकेक लागून महाराष्ट्र सयत पुराय देशांत बोवा जालो. पूण पुलीस चौकशेंतल्या हलगर्जीपणाक लागून 47 आरोपी भितरल्या फकत 8 जाणांक जल्मठेप आनी फाशीची शिक्षा जाली.